Pan Pans, A11, page 5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समोरंबूंक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोना चिंतून तणानुसार वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंखवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. ह्याचे मिसाचें इतिहास हांव भेटयता. मॅथ्यू वेगस हाच्या सासणीक थारोवणा पासत मागूंक तो ह्या संवसाराक वचोल्ल्यार 1 म्हयनो भरता. तेच परी आपल्या पासत वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता. एडिसन सिल्वेरा, जायन वेगस,
क्लाउदिया मास्कारेनस. पोसरेंबाट ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबापासून आमी मागता माफाल्दा फेर्नांडीस, लिआंव विएगस, मेरी फेर्नांडीस, मॅक्सी विएगस, आग्नेलो विएगस, मानेल विएगस, थॉमस विएगस, फ्रांसीस आल्मेडा, झेवियर आल्मेडा आनी विन्संट विएगस. आयच्या दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात, लग्नाचे वार्षिक वरस समारंभतात आनी हेर समारंभ करतात. तांचे उगडास करून तांचेय पासत मागुया. जायतीं जाण पिड्यांत आसात, जावं घरा लागीं वा हॉस्पिटलान जायतीं जाण ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचोय उगडास करून तांचे पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण ताचेय पासत मागुया. हे वेळार रोगेपणान तुमकां कितें जाय तें देवाक सांगात. सर्वेस्परा देवा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावार्थ्यांक संतोशान भर. अशें पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें सोडयलीं सासणाच्या सुखाक भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओझेयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी रजा नासतना तांणी राजा केले, म्हाका कोडय नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराचे आनी रुप्याच्या निसणटणांक निर्मिल्ले ताणें कुड्डे देव केले. सामार्ये, तुज्या पाडकुल्याक हांव पाट कोत्तां, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पूत धुवो शुद्ध जायनासतना उत्तेल्यो. एका कलोकारान केलां तें देव जावन येजो. देखून सामार्येच्या पाडकुल्याक हांव उजो लायतलों, कित्याक तीं वारें वोमतात आनी वादोड मोड लुंवतात. गोवांक कोणसां येवची नात, कोणसां पीठ दिवची नात. दीत जाल्यार पोरकीं मनशां तीं कातोलीं. एफ्रेमान वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकाचो सोयेक जाल्यो. ओजार बोर पर्यंत म्हजे सुमूर्तीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकीं कोत्तात तशें तीं म्हजे आयकुची नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा, बरें तर योद्न तांकां करूं दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावं दी. हें सगलें सर्वेस्पराक मानना. ताच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास कोत्तलो आनी तांच्या पातकांक कास्त लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वयतलीं. सर्वेस्पराचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाच्या पुतां दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात. पुतून म्हणया, इस्रायलाच्या पुतां दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें कोत्ता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब, इस्रायलाच्या पुतां दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचा ना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरें, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगतले कशे. जबाब, इस्रायलाच्या पुतां दुवानो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात. हातांनी तांच्यान आपडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गोड्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरोना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच
आनी तांचेर विस्वास दवरतात तीं तशींच जबाब इस्रायलाच्या पुतांदुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात इस्रायलाच्या पुतांदुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात तो आमचो आदार तो आमचो राखणार आरोनाच्या पुतांनो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात तो आमचो आदार तो आमचो राखणार जबाब इस्रायलाच्या पुतांदुआनो सर्वेस्पराचेर विस्वास तेवात उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जोय जोय सोमी म्हणटा हांव बरो गवडी हांव म्हज्यांक ओडकोतां आनी म्हजीं तीं म्हाका ओडकोतात सर्वेस्पराक जोय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजूस हरशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडटोच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेच देखूंक ना पूण फारिजेव म्हणूंक लागलो हो देंवचाराच्या पोरताना उदेशी देंवचार काडटा जी देवाच्या देवस्थानांनी शिकयत सुर्गीचें शुभ वर्तमान परगोटीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोकरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो कित्याक तीं दोगदोवतालीं आनी गोवडी नासलोल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें पीक खूब पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या धुन्या लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात सोमियाचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या इश्टानो ह्या संवसारांत जायतीं बऱ्या मनाची मनशां आमकां दिश्टी पडटात जी ह्या समाजांत बरो वावर करूंक सोदतात आनी खऱ्यांनीच बरो वावर तीं करतात पूण असलो वावर करता आसतना तांकां तिका भोगची पडटा क्रिटिसिजम्स फ्रॉम अदर्स आनी तिका आयकल्या उपरांत घोडये तांचेर निरोप तीं घालतात तांचेर घराणी तीं घालतात तांचें वायट तांचें आड उलयतात तांचें नांव पिड्ड्यार करतात आनी अशें घडटा आसतना मोगाच्या इश्टानो हो लोक मागीर मातसो निराशी कसो जाता अपसेट जाता आनी हो बरो वावर करचो वो ना करचो सोडून दिवचो अशें तांच्या मनान येता तर मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशें घडलां आसतलें आनी घडलां जाल्यार आमी कितें करचें हाचो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू सगल्यांक बरेपण दिता आनी आज के भाशेन देंवचार बशिल्ल्या एकट्या मनशाक आनी तो मोनो आशिल्लो ताचे वयलो देंवचार काडून ताका तो उलोवंक परवानगी दिता देंवचार ताचे वयलो काडटा म्हणटच ही एक बरी खोर्नी एक मिलाग्र कशी आनी हें पळोवन लोक अजाप जाता आनी म्हणटा असले आमी इस्रायलांत केन्नाच पळोवंक ना थोडो लोक असो उद्गारता जाल्यार फारिजेवाचो पक्ष आसलो ते म्हणटात तो देंवचाराचे पदवेन देंवचार काडटा
आतां देवाचो पूत देंवचाराचो आदार कसो म्हूण घेतलो, कित्या पासत म्हूण घेतलो देंवचार काडूंक. घडयेक त्या नाटकान बोल्लोले आसतले, आपल्याची पब्लिसिटी जायना ताची पब्लिसिटी जाता, नाटकान बोल्लोले आसतले, तें कितेंय जावं. पूण जेजू कसो परतीपाड करता. मातयो शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता तो कांयच मुडिना, ही डजंट से एनीथींग, पूण आपलो जो वावर करचो आसा तो ताच्या मनांत आनी काळजांत आसलो तो वावर तो करीत वेता. आनी तो वावर म्हणल्यार शुभ वर्तमानांत परगटपाचो, देवस्थानांत उलोवपाचो, पिडा रोग बरो करपाचो. सो ही हॅड इज फोकस, हीज एम इन मायंड. दुसरें कितें उलोवं, आपूण कितें करता तें सारकें आनी बरें हें हांव जाणा, त्या पासत जेजू तो आपलो वावर फुडें व्हरता. आनी उपरांत तो सांगता शिसांक, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या संवसारांत बरें करपी थोडे आसात, जायते उदीक जाय आनी उदीक येवचें म्हणून तुमी मागचें. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां कितें संदेश घेवया. देवान आमकां दिल्ल्या गुणा उद्देशी जायतें बरेंपण समाजांत आमी करूंक वावुरता. आनी हें करूंक वावुरता आसतना आमकां तिका क्रिटिसिजम भोगचीच पडटली, जावं ती पॉजिटीव जावं ती नॅगेटीव. पॉजिटीव आसल्यार परवाना, आमी उमेदीन काम करतलीं. पूण नॅगेटीव क्रिटिसिजम आयलें म्हणटूच आमी निराशी जातले. आनी बरेंपण आमी कित्याक करचें, सोडून दिवया, कारण सगळीं उलयतात, आसून दी, आमी करचें न्हय तें. असली ताळणी आमकां येतले. पूण हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू बरें तें जाणा आशिल्लो तें तो करीत गेलो, ताची देख आमी घेवची गरज. जें कितें आमी करता तें बरें जाल्यार तें चालूच दवरुया, आनी बरो जाल्यार तो निर्णय घेवंक देवूच आमकां आदार करतलो. तर मोगाच्या इश्टानो, कांय वेळान ह्याच आल्तारार होच जेजू येतलो. ताचे पवित्र कुडी उद्देशी आमकां बरें करूंक गोठाय दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. बेटोरें गायन गावया C30 तुकांच बाबा पान 40 C38 पेज 44. 1, 2, 3. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पराक मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सुर्गीच्या जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
सर्व खाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून सर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो मोडून. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो खूट. सोम्या तुझे मरण आमी सोबोरता आनी तू परत येचो. तुझे पुनर्जीवन ओरडटा. देखून सर्वेस्परा, सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता.
अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुरपोदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओंत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात दोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन लोक तांकां सासणाच्या
कोंबयांच्या वेळार आमी गायन गावया D40 स्वर्गी उंडो जेजून दिलो पान 69 D40 पेज 69. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय तर तारोणाचो फोड आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडणुकार. मागणे साम मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुंवराक
देवाचे पुतवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक येमकोणाक लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोड पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 K4 पेज 141. Jivitat